येवकार हांव श्वेता गांवकर. सुरवेगाच्यो हेडलायन्स. आयतारा कोवळेचे ग्रामसभेत रंगलो बेकायदेशीर स्क्रॅपयार्ड मुद्दो. तेच बरोबर वाडटो कोयर खेळा मैदानाचो गैरवापर, बेकायदेशीर बार अशे जायते विशय हे ग्रामसभेत येयले चर्चेक. मडगांवां पालिके कुशीकच जातल्या कामाविशीं पालिका काळखांत. बांदकाम 2 मिटराचें अतिक्रमण करून पावल्या रस्त्यार. वेलसावच्या मारपेट प्रकरणात स्टेशनाचेर हाडटना झगडी केल्ल्याचो आरोप करून वेर्णा पुलिसांनी काँग्रेसीचो ऑलेन्सियो सिमोयस, ऑर्विल डोरादो आनी केल्विन स्पेन्सर हांचे आड केला गुन्यांव नोंद. काँग्रेसीन मात आरोप फाफडून आपली बाजू केल्या स्पश्ट. फुडल्या सप्तकांत तापमान जातले 36 ते 37 डिग्री. गरमी वाडपाची आशिल्ल्यान लोकांक सादूर रावपाची हवामान खात्याची शिटकावणी. आनी आतां हाच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मुरगांवची पालिका खंय गरीब, पयशेच ना सगळेच सांगतात, पूण पालिके कुशीकच जातल्या कामा विशीं एक तर खबर ना वा ताचो त्रास जावंक ना अशें दिसता. ह्या बांदकामाचें रिजेक्शन सुमार 2 मिटराचें अतिक्रमण करून रस्त्यार पावलां. रस्ते आदींच अशीर, तातूंत हें काम रस्त्यार पाविल्ल्यान रस्तो सामकोच निमुळटो जातलो. पळयात रिपोर्टर हिरू महालेचो रिपोर्ट. आमकां फाटल्यान पळोवंक शकता हांगा ह्या म्युनिसिपालिटीच्या सायडीक हांगा गटर बांदप चालू आहा आनी गटर जो बांदप हा एक्झॅक्टली रोडाचेर एनक्रोच केल्लो दिसून येता. एक सी टायप रोडा सायडीक गटर बांदलेलो आसा. जो एक्झिस्टींग गटर आसलो फाटले कितलींशीं वर्सां तो म्युनिसिपालिटीची ही जी फुटपाथ ज्या जाग्यार हांव आहा तेच्या तेंकोन आसलो, पूण आतां तो गटर एकदम भायर घेतलेलो आसा. आनी सांगपाचें एकूच कारण आहा की हांगा तुमी पळोवंक शकता की फाटल्यान जी पार्किंग आहा ही पार्किंग जे आहा 2 व्हिलर्स 4 व्हिलर्स पार्किंग करता. एक सायडीन 2 व्हिलर्स एक सायडीन 4 व्हिलर्स आनी हे पार्किंग करता हो रोड आतां एकदम नॅरो जातलो आनी हांगा जे लोक येता वयता ट्रॅफिक जे आहा हांगा जॅम जाता. विज्युअल्सान पळोवंक शकतात. दुसरें म्हणटा तो हो गटर जर सी टायप बांदलो जाल्यार एक्झिस्टींग गटर कितें करतले आनी जर म्युनिसिपालिटी हेचेर नजर ना जाल्यार ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान आपल्याक जाय तशें काम करता अशें दिसून येता. तेन्ना म्युनिसिपालिटीन हेचेर नजर दवरपाक जाय आनी हे जे कितें काम करता जे रोडाचेर एनक्रोच करता, कित्याक हालींच हो रोड टार केल्लो आनी आतां हो रोड फोडून ह्या रोडाचेर एनक्रोचमेंट केल्लें आहा. तेन्ना हो जो एक्झिस्टींग गटर आहा हो गटर एक्झिस्टींग जाग्यारूच जावपाक जाय आसलो, कित्याक की हांगा पार्किंग जाता 4 व्हिलर त्या सायडीन जाता आनी हांगा रोड दिसान दीस नॅरो जायत आहा. तेन्ना मागणी आसा की म्युनिसिपालिटी एज वेल एज MLA हेंच्यानी हेचेर नजर दवरपाक जाय आनी हे जे कॉन्ट्रॅक्टर काम करता हेचेर तांकां सारकें काम करपाक लावपाक जाय. करता ते सारकें करा, बरें उमेद दिसता, बरें चलता, वाचून बरें काम चलता, पूण सारकें हितून करा. आतां हे जर भायर तुमी हाडल्यार मागीर स्कुटरी लोक खंय लायतले, ते सायडीन 4 व्हिलर आनी हांगा 2 4 व्हिलर मागीर सुटचे ना, हांगा एक सुटची ना आं. आनी आतां पळय थिंगा तो फुडलो पॉयंट कसो आसा आनी असो कसो आयला. हे जाला सी टायप जाला मरे. जाल्लें का हो गटार कित्याक भायर काडला काय म्हणून सगळें तांकां चॅम्बर आहा म्हणून हांवें म्हणलें पयलीं आतां तांकां घालपाचो न्हू. आतां कितें त्रास जातले पार्किंग मागीर कांय वचना म्हणटा. प्रशासन या चीफ ऑफिसर या आमचे म्युनिसिपल इंजिनियर जागे आसा काय न्हिदल्या अशें दिसता म्हाका. न्हिदल्या कशें जें काम ताका कोणी जर जी सुडा आसा पळय सगळ्यांत पयली जबाबदारी जी आमचे जे कावन्सील आसा आनी आमचे चीफ हे म्युनिसिपालिटीचे इंजिनियर आसा तेंच्यांनी सदां हेजे देखरेख दवरूंक जाय, हेंचेर वॉच दवरपाची गरज आसा. आयज आमकां पब्लिकांक सांगचें पडलें येवन बाबा हो गटर रॉंग बांदला म्हणून. आनी इतके आमचे वास्को बरे रोड जावन चकाचक परत रोड फोडप एका अर्थ आसा काय म्हणटा हांव. हें जाता इतकें बेगीन हांव एक आमदार रिक्वेस्ट करता हो जाता तसो आसलो तसो गटर परत स्ट्रेट करचो. It appears की गटर मातसो रोड सायड मिनींग द पेवमेंट जे आसलें वायट जालां. पयलीं रस्ते फर्स्ट ओनली रोड्स आर नॅरो एंड विथ दिस गटर appearing to go out, it appears that the road has become even narrower, which is wrong. I guess if the GSUDA, the municipality is doing the work, we should be aware about where the gutters were, which you can see the existing gutter. So I guess this has to be rectified. GOA365 खातीर हिरू महाले, सुभाशिष गोवेकार आणि संगीता ओली.
आयज कवळेची ग्रामसभा जाली. बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्ड, वाडटो कोयर, खेळा मैदानाचो गैरवापर, बेकायदेशीर बार अशे जायते विशय हे ग्रामसभेत चर्चेक आयले. पळयात. फाटलो कितलोसो तेंप जालो कवळे वाठारांत बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डाचो विशय गाजता, पूण ताचेर अजून फावो ती उपाय येवजण जायना. आयज जाल्ले कवळे ग्रामसभेत हेर विशया वांगडाच बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डाच्या विशया वयल्यान बरोच बोवाळ जालो. स्क्रॅप यार्डाचो विशय बेगीन तडीक लायतले अशें कवळेचे सरपंच तनुजा नायकान सांगले. आयकात. आयज आमची ग्रामसभा जाली. ग्रामसभेक अनेक विशय आयले. तितूंत एक सामको विशय म्हणजे स्क्रॅप यार्ड. जेन्नाच्यान हांव पळय सरपंच जालो म्हणजे आमचे नवी बडे आयले तेन्नाच्यान आमी हेजेर विचार केला. तांकां नोटिसी काडल्या, परत आमी इन्स्पेक्शन केलें आनी पयर आमी कलेक्टराक लेटर करून आमी सावथ कलेक्टर तो वचून आमी तांकां लेटर केलें. आमी कॅमेरा अपॉयंटमेंट घेवन दिलो. हांव आनी तें सरपंच वचून ताका मेळून तेणी बी आमकां हेल्प केलो. मागीर आमचो नवी कलेक्टर आयली. तेजे फुड्यांत आमगेर कितें रोखडीच एक्शन घेतली. तांकां नोटिसी काडल्यो आनी आमी मामलेदारा बरोबर इन्स्पेक्शन दवरलें आनी इन्स्पेक्शन आमी 6 तारखेक केलें. हेज्या 6 तारीख इन्स्पेक्शन केलें आनी मागीर 10 तारखेक आमकां रिपोर्ट मेळटा सांगलो आनी 12 तारखेक आमी हियरींग दवरलें. पूण आजून म्हाजो रिपोर्ट आयलो ना आनी हियरींग आमचें 10 तारखेचें आतां 26 तारखेर दवरलें आसा. आनी खरें सांगपाचें म्हटल्यार म्हाका तो स्क्रॅप थंय नाकाच. हें हांवें फाटसून ग्रामसभेक हांवें उलयलां तो स्क्रॅप काडपाक जाय कित्याक तेजे पासून लोकांक आमच्या गांवच्या खूब त्रास जाता. कारण थंय सगळें कितें सगळें तें इलिगल चलता आनी ताका लागून आनी म्हाजे सगळे पंचूय म्हाज्या वांगडा आसा म्हाका सांगतात आनी आतां गांवचे लोकूय फुडें सरलेले आसा. तो स्क्रॅप काडपाची आमगेर पूर्ण तयारी आसा. आज ग्रामसभा आमच्या कवळे पंचायती ग्रामसभा जाल्ले तातूंत प्रश्न स्क्रॅप यार्डा बद्दल प्रश्न एक उठयलो की अजून पर्यंत त्या स्क्रॅप यार्डाचेर काय मुकाम काय घेवन आनी त्या डेमोलिशना खातीर काय म्हणजे ते सरकार आमच्या पंचायतीन काय एक्शन घेवन आसलें. तर आयज सरपंचान आश्वासन दिलां की बेगीनच्या बेगीन आमी त्या फायल्सो मूव केल्ल्या आमी कोर्टा थ्रू केल्ल्या आनी जाता इतल्या बेगीन तेजेर आमी एक्शनां घेतल्या म्हणून. पण माझ्या हितून एक माझा इनपूट एक प्रश्न म्हणजे माझा एक तातूंत एक इनपूट आशिल्लो कितें म्हणून की फाटले कितलेशे वर्स सांगतात की इल्लिगल यार्ड आनी कोर्टान केस चालू 10-15 वर्साचो रेव्हेन्यू आनी म्हणजे पंचायती कित्याक जमा करून घेना. कोर्टाची मॅटर जर चालू उरून दी कितें प्रोसिडींग केन्ना येता तेन्ना उत्तर म्हणून तेणें डेमॉलिश करून तितले पर्यंत रेव्हेन्यू जो कलेक्ट करून आमी पंचायती कित्याक युटिलायज करून घेना. आयज ग्राउंडार राती कडेन हांगा जायत्यो भानगडी चलतात. कारण गेट उगडे असल्या कारणान जायते लोक येवन हांगा सोरो पिता, ड्रग्स घेता, रातचे ब्लूटुथाचे सावंड येता. कारण लागींच आमची घरां आसा, आमी थंय रावता आनी ताका लागींच तेकोन मातृशाळा आसा, थंय ती ल्हान भुरगीं आसता. तशें करून रातचे आमकां सगळ्यांक त्रास जाता, भरपूर त्रास जाता. कारण आमचे गांवचे भुरगे सगळे ग्राउंडार खेळटा तेन्ना ज्यो सोऱ्याच्यो बाटल्यो आसता ते फोडून त्या ग्राउंडार सायडीन उडयता. तेन्ना जेन्ना भुरगे आमचे खेळटा तेन्ना त्या भुरग्यांक ते लागता. तशीच हांगा प्राथमीक शाळा आसा, ते सुद्धा त्या भुरगे ग्राउंडार खेळटा, तेंच्या पांयां लागपाक शकतात. आनी तेजे नंतर जी प्राथमीक शाळे कडेन आयज पर्यंत आतां पर्यंत तुमी तो व्हिडिओ सुद्दां काडपाक शकता, कितल्यो सोऱ्याच्यो बाटली पडलेल्या आयज पर्यंत ते कोणीच क्लीन करूना. तेन्ना ते बाटले जाता तितले बेगीन ते काडच्यो शाळे कडले. कारण ती ल्हान भुरग्यांचो वायट विचार वयता त्या बाटल्यांक पळोवन. जाता तितले बेगीन बाटले काडच्यो. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, श्वेता गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वेलसांवच्या मारपेट प्रकरणात स्टेशनाचेर हाडटना झगडी केल्ल्याचो आरोप करून वेर्णा पुलिसांनी काँग्रेसीचो ऑलेन्सियो सिमॉयस, ऑरविल दौरादो आनी कॅल्विन स्पेन्सर हांचे आड गुन्यांव नोंद केला. काँग्रेसीन मात हे दावे न्हयकारल्यात आनी आपली बाजू स्पश्ट केल्या. पळयात. 20 एप्रिलाक वेलसांव जाल्ल्या मारपीट प्रकरणात वेर्णा पुलिसांनी ऑलेन्सियो सिमॉयस आनी हेर 2 जाणांक स्टेशनाचेर हाडले. पूण पुलिसांच्या म्हणण्याप्रमाण पुलीस स्टेशनाच्या आवारात ह्या तिगांय मदीं आपसात झगडी जावंक लागली. भौशीक शांतताय भंग केल्ल्यान राज्य वतीन पुलिसांनी ह्या तिगां आड गुन्यांव नोंद केला. पुलिसांक कितें सांगपाचें आशिल्लें तें आयकात. Press conference in Panjim where Congress leader has said that there was an attack on innocent person in police present at Verna police station. What is the fact of the matter and किती action झाले तुमचे तर? So 20 तारखेर इवनिंग अराउंड 10:30 आमकां एक कॉल आयले की वेलसांव अशी फायट जाल्या आनी अराउंड 20 people gathered and they assaulted one Aliston Pinto
हू इज ऑल्सो अ रेजिडेंट ऑफ वेलसांव. आणि हे संदर्भान हे मॅटरान हितून भितर आमच्या जे कोण ओपोनंट आनी फॅमिली मेंबर्स ऑफ बोथ द पार्टीज वेर एट द पुलीस स्टेशन. आणि पुलीस स्टेशनाचेर आसतना ही पुलीस स्टेशनाचे भायर ऑलेन्सियो सिमोन्स, ऑरविल दोरादो रॉड्रिगीस आणि ऑन बिहाफ ऑफ कंप्लेनंट एलिस्टन पिंटो ताजो एडवोकेट स्पेन्सर विएगास हे भायर थिंगा आसतना तेंचे मदत कितें जालें आनी इन पब्लीक प्लेस ते झगडले थिंगाचे भायल्याच्यान आनी तिकांय इंजरीज जाल्ले भितर पब्लीक प्लेसीन तेणी झगडले आमचे हितून वेर्ना पुलीस स्टेशन प्रिमायसिसान वीच इज अ पब्लीक प्लेस. So we have registered an offence against all three accused persons for disturbing public peace under section 160 of IPC and afraid. काँग्रेसीन मजगती आपली बाजू स्पष्ट केल्या. ओलेन्सियो आणि ऑरविल हांका पुलिसांच्या हजेरीत मारपेट केल्ल्याचो तांचो दावो आसा. पुलिसांनी हस्तक्षेप करूंक ना अशें तांणी सांगले. फोन आनी चश्मे सारकिल्ल्यो मोलादीक वस्तू चोरल्यात असोय आरोप काँग्रेसीन केला. ऑरविल दोरादोन ह्या प्रस्नाचेर कितें सांगले ते आयकात. See, what has happened was there was one person, दोयें शर्ट घान काळें कालसांव घान आसलो आनी बॅड माउथ कोतालो ऑलेन्सियो सिमोयस. मुजे सायडीन 2-3 मिटर पयस ऑलेन्सियो सिमोयस आसलो सारक्यो त्यो आनी ते फौजडी गाडयो सारक्यो इंग्लिशीन गाडयो मान ताका हें कोतालो वर्बली एब्यूज कोतालो. ऑलेन्सियो न्हू कांयच करूं ना ताका फकत ताका स्मायल केलें मिस्टिवस स्मायल लायक ऑलेन्सियो. आनी फॉर मी म्हाका तें बरें एम्युजमेंट अशें दिसलें कित्याक हो तो गाडी माता ऑलेन्सियो स्मायल कोता म्हूण. युजली वॉट हॅपन्स पर्सन रिएक्ट्स when somebody fires a bad word, the opposite person usually reacts. ऑलेन्सियो कांय रिएक्ट करूं ना, we just smiled. माझी म्हणूं लागलो you something like that he said that if you come to Velsav I'll finish you म्हणूं लागलो Velsav beach. So I then it became really more amusing आनी तो मरे एक्शन करपाक लागलो कळ्ळें का. आनी हें सगळें जालें न्हू. Still Olenso did not say a word. He just smiled. माझी म्हणूं लागलो you want to fight, you want a gang war काय म्हणूं लागलो. At that point of time no Olenso said come म्हूण इतलें म्हणलें come म्हूण. I think twice he said come. That's what I heard. This fellow came rushing down the steps towards Olenso and I was looking at this. I mean this is a crazy scene like hey, this is not a place to fight, a police station or anything. He came rushing at Olenso and at the very last moment, just like yes you do in a basketball, you dunk, to this the opponent. Olenso missed keltene and mujhe he hit me here on my temple and I got stunned, fell to the ground. पोलिसांनी सोडोवपाचो ट्राय केलो because it was inside the compound of the police station. See, in my opinion, police should have detained all of us, done an investigation on the spot. You have the CCTV. Why you have to do what? There is anything, or is there any conspiracy to finish us off? I just want to ask this question: how long does an inquiry take? Detain all of us who are involved in this. So you think we had a brawl or something? We have disturbed public peace. Detain us. GOA365 खातीर हिरुमा आले, सुभाशिष गोवेकार आणि निखिल जल्मी. चिखलेच्या पर्यावरणवाद्यांनी दाबोळीच्या इतिहासा आदीच्यो सैमीक गुफा बंद केल्ल्याचो निषेध केलो. निर्देशकांच्या हातांत गोंयांतल्या गुफा आनी हेर दायज स्थळांचे संवर्धन करपाचो उलो मारपी फलक आशिल्ले. तशेंच मुख्यमंत्री आनी चिखले पंचायतीन बेगोबेग कारवाय करून ही गुफा मूळ स्थितीत परत हाडची अशी मागणी तांच्यांनी केल्या. पळयात. Cyril Fernandez, convener of the Chikalim Bio Crusaders, expressed shock and dismay over the closure of the cultural heritage cave by unauthorized persons. He argued that this is a criminal act committed by people who have obviously destroyed a heritage site. He said that he inquired with the Chikalim Panchayat and was informed by the secretary and sarpanch that the panchayat had not carried out the sealing and had not granted any authorization to anyone to do so. आयज गोंयांत पळय असली दुर्दैवीक घडणी घडल्या की ही पळय आमची फाटल्यान पळय दिसता ही हें भुंयेर सामकें गोंयचें सगळ्यान आदलें भुंयेर. हेज्यान डॉक्युमेंटेड हेज्यान ओल्ड भुंयेर म्हणलेलें केव म्हणलेली आयज खंय पासून डॉक्युमेंट जाल्लें ना गोंयच्या इतिहासान. आनी ही केव बाब मारियो काब्राल देसान स्टडी करून ही
डिक्लेअर केल्ली ताजी बुकान, ताजी इतिहासीक बुकान, की ही प्री हिस्टॉरीक आनी पयली मनीस गोंयांत ह्या भुंयेरांत रावताले म्हणून. जेन्ना घरां आनी आपूण स्वता केव पळय कातून काडनासले तेन्नाचे नॅचरल केव आहली, नॅचरल भुंयेर आहलें. आनी पयली इनहॅबिटंट गोंयचो गोंयांत केव मॅन पळय म्हणटा त्या टायमा वयले ह्या असल्या नॅचरल भुंयेरांत रावताले. आनी केव आमी चिकालीची पळय रेजिडेंट आहा हे वावुरताले सरकारा कडेन ही डिक्लेअर करची म्हूण एक हेरिटेज सायट, हांगा कितें तरी बोर्ड लावचे, कित्याक समाजाक पडपा जाय हें कितें हें आमची एक दायज. आनी आयज कितें काय म्हणल्यार पयलीं आमी कोणी तरी सील करून काडली आख्खी केव. सिरील फर्नांदीस आतां कितलीं वर्सां ह्या केव्स एकूच न्ही बाकीच्याय केव्सां खातीर झगडटा. सो जेन्ना ताणें म्हाका फोन करून सांगलें की अशें अशें जालां, आय वॉज शॉक. आनी आतां पळयता हें शॉकींग सारकें. केव ही हिस्टॉरिकल म्हणजे ओल्ड स्टोन एजाची केव विच इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री एंड आवर हेरिटेज दॅट इज बींग सील्ड, दॅट इज सील्ड ऑलरेडी. दीस इज अ शॉकींग सारकें. ऑन वन सायड आमी म्हणटा हेरिटेज प्रोटेक्ट करपाक जाय, आमी बॉब मारत आसता, आनी ही केव एक आमचें लँडमार्क आदलो म्हणजे कितले हजारो शेकड्यां पूर्वीचो लँडमार्क तो सील केल्लो आसा. दीस इज टोटल ब्लेटंट वायलेशन ऑफ हेरिटेज. द एंटायर थिंग हॅज बीन सील्ड. कितें वी डिमांड दॅट दीस एंटायर सील केला पळय तें काडून उडोवपाक जाय. केव आसा ती एअरपोर्ट ऑपोजिट डबलिन रेल्वे स्टेशन. It is already documented in the PBR of Chikalim way back in 2019 or 20. After having done all this, it is surprising, it is shocking to know that this cave has been buried again and blocked. I would suggest if the Navy had some problems with this, so that it could collapse or something, they could have strengthened it. Like reinforcement, कितें दिवन कितें strengthen करूं जाताली. But they couldn't have just blocked it like this. दाबोली न्ही, दाबोली वाठारांत हांव प्रोफेसर प्रज्वल साखरदांडे हू इज अ हिस्टोरियन, तांच्या बरोबर हांगा येवन जेन्ना पळयलें की केव जर तुमी मुद्दम जर ती पळयात जाल्यार ती वेवस्थीत सील केल्या, सिमेंट कॉन्क्रिटान ती बंद केल्या आनी ताज्या वयर तांच्यांनी मातयेचो एक थर लायिल्लो आसा. म्हणजे कोणाचे तरी हांव अशें म्हणिना की नोदरी वचना, हय नजरेक वचना तें, म्हणजे बाबा मुद्दम तांच्यांनी कोणी तरी केलां अशें दिसना. अशें समजूं येता की सेफ्टी पॉयंट ऑफ व्यू हो विशय धरून एअरपोर्ट ऑथॉरिटीन केला जायत किंवा आनी कोणी तरी केला की बाबा हे, पण कोणी ते केला पळय ताका एक वेळ खबर ना, आनी खबर आसून जर केला जाल्यार ही मदानपणां. कारण हे आमचे फुडल्या जनरेशनाक दाखयण्या सारकी गजाल आसा की केव जी आशिल्ली ती कित्याक आशिल्ली, ताजो अर्थ कितें, आनी तातूंत कोण कोण बाबा हांगा आशिल्लो, किंवा ताजो रिलिजियस सेंटिमेंट कितें आसा, किंवा तागेलो हिस्ट्री जी कितें आसा ती लोकांक आनी फुडल्या जनरेशनाक ह्या जनरेशनाक दाखोवन दिवपाची गरज आसा. हिरू महाले, समरिता खणगांवकर अँड निखिल जल्मी फॉर GOA365. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फुटबॉल क्लब YFAन साउथ गोवा युनायटेड आड 2-0 अशें जैत मेळयलें. नावेली मैदानाचेर ही मॅच बरीच रंगली. दोनूय पंगडांनी आपल्या परीन जैत मेळोवपाचो बरोच यत्न केलो. शेवटाक फुटबॉल क्लब YFAन बाजी मारली. अंडर 15 डिव्हिजन लीग 2022-23च्या रोमांचक मॅचीत फुटबॉल क्लब YFA साउथ गोवा युनायटेड आड खेळ्ळो. पहिल्या अर्धात मॅच बरी आशिल्ली, पूण अर्धाच्या वेळा पयलीं योहान सोजाच्या गोलान YFAन फुडाकार घेतलो. साउथ गोवा युनायटेडाक YFAच्या डिफेन्सांतल्यान वाट मेळूंक नाशिल्ल्यान तांकां रन काडपाक शक्य जालें ना. पळयात काय रोमांचक खीण.
काम असलं गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार आणि मनीषा जाधव. आयच्या चढावात आणि उणे तापमान 35 ते 25 डिग्री जावन येता त्या दिसांनी हवामान सुकें उरपाचो अदमास आसा. हो आंकडो येता त्या 24 वरांक वाडूं येता, उपरांत ते थीर उरतले. पळयात. फुडल्या दिसांनी राज्यात चढावत तापमान 36 ते 37 डिग्री जावपाचे आसा. पावस पडपाचो कांयच अदमास नासलो तरी कांय कडेन कुपां दाटूं येता. फातोडेर कांय कडेन दव पडटलो. दर्यादेग वाठारात हवामान अशांत जावपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायली आसली तरी बोट धन्याक खाशेली शिटकावणी ना. फुडल्या 24 वरांक तापमानात 1 ते 2 डिग्रीन वाढ कुपां दाटपाची शक्यताय. दर्यादेग वाठारात अशांत हवामान. सोमारचे चढावत आणि उणे तापमान 36 ते 25 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्याक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट. घेवया जतनाय, मेळुया परत. पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज. गोवा 365 मोग आसचो.